नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. गोयच्या मायनिंग डंपाची पावणी करपाची सरकाराची तयारी. जुलै म्हळ्यार डंप पॉलिसी तयार करपाचे मुख्यमंत्र्याचे निर्देश. जाळवणदार मायनिंग ऑफिसरांबरोबर मुख्यमंत्र्याची बसका. बाबुशाचे रेप केस घालपी चलयेक सांबाळपाची जबाबदारी सरकाराची. सरकार साल्वार करूंक खंयच्याय थरार वचून बीजेपी तयार. अपहरणाचेर काँग्रेसीक दुबाव. सोळा मायाक पणजे गडकरीची सभा. गोंयांत बीजेपी वयर सरली ताचे क्रेडीट एकल्या सुभाष वेलिंगराक न्ही. कसिनोची लायसन्सां दिल्ली काँग्रेसीन. रिन्यू करता बीजेपी. विनयाची जाप. काँग्रेसीची 2 तोंडां. देशद्रोही विशीं कलम 124 काडून वडोवपाची राष्ट्रीय जाहीरनाम्यान घोषणा. जाल्यार डॉमिसायलच्या वादावयल्यान गोंयची काँग्रेस घालता विजया आड देशद्रोहाची कागाळ. आनी गोयचे इफ्फीचे अंदू भांगरा महोत्सवी वर्स जाता 50 वर्सां. कान्स फिल्म फेस्टिवल्साक इफ्फीचो खासा पोस्टर लॉन्च. भांगरा महोत्सवी इफ्फीचो फ्रांसाक खासा प्रचार. मायनिंग वाठारांनी पडून आशिल्ले कमी ग्रेडीचे मिनाचे डंपाची पावणी जातली. येता तो जुलै म्हळ्यार मायनिंग डंप पॉलिसी तयार जातली म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मिडिया कडेन उलयला. मंगळारा ताची मायनिंगांतले जाळवणदार आनी मायन्स खात्याच्या अधिकाऱ्यांबरोबर म्हत्वाची बसका जाली. ते बसकेन मुख्यमंत्र्यान हे निर्देश दिल्यात. मायनिंगाचो प्रस्न सरकार जाता तितले बेगीन तडीक लावंक सोदता म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. आशिल्लो तेंचो ई ऑक्शन मटेरियल जे आसा हें बेगिनात बेगीन सुरू करचें किंवा सुरू केल्लें आहा तें फास्ट करचें. जून म्हयन्या पर्यंत म्हणजे आमी ई ऑक्शन जें मटेरियल आसा तें ऑलरेडी ई ऑक्शन करपाच्या तयारीचेर आसा. तेजो बेज प्रायस आमकां जो काडचो पडटा बॅकवर्ड कॅल्क्युलेशन्स करून ताजे बेज प्रायस कॅल्क्युलेट करून जून म्हयन्या पर्यंत आमी ई ऑक्शन मटेरियल करपाच्या तयारीत आसा. तिसरो विशय उरलो विच इज दॅन डंप पॉलिसी. डंप पॉलिसीचेरूय बरेच जाण इंट्रस्टेड आसात. जर मायनिंग चालू जावपाक जाय, मोमेंट चालू जावपाक जाय आसता जाल्यार डंप्स जे आसा आमकां ई ऑक्शन करपाक जाय. टील द मंथ ऑफ जुलै म्हणजे जुलै म्हयन्या पर्यंत आमी डंप पॉलिसी जी आहा ही फायनलायज करून डंपचे ई ऑक्शन करपाच्या तयारीत आसा. ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान आमकां दिसता जाता तितके बेगीन सोल्युशन जे आसा हें येतलें. हे फावट गोंय पावसा आदी मायनिंग वाठारांतले सेफ्टी मेजर्स सरकार घेतलो. गरज पडटा थंय मायनिंग कंपन्यांचो आदार घेवपाची सरकाराची तयारी. सेफ्टी मेजर्स गव्हर्मेंट घेतले. वी आर ऑलरेडी गिवन डिजास्टर मॅनेजमेंटची मिटींग जाल्या. आमी ऑलरेडी कन्सर्न मामलेदार त्या तालुक्यान जे मामलेदार आसा तेंच्यांनी वचून इन्स्पेक्शन करतले. सगळी प्रिकॉशन्स जी कितें आहा ती गव्हर्मेंट घेतले. मायनिंग कंपनीक सांगशात ना मायनिंग कंपनी बट ज्या जाग्यार त्यांची मदत लागता ती मदत घेतलेत. म्हणजे आमकां ज्या जाग्यार मशिनरी जाय त्यांची किंवा ज्या जाग्यार कारण तांकां खबर आसा ती मदत त्यांची घेतले. बट सेफ्टी प्रिकॉशन्स आमी घेतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी वांगडा सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. बाबुशाचेर बलात्काराची केस घालपी चलयेचे अपहरणाचे काँग्रेसीक दुबाव. चली परत परत गायब जाता आनी सरकार ओग्गी. आदी 3 फावट ते गायब जाल्ले. एकदांय इशू जालो ना. आतां पणजे वेंचणूक तेंकले आसतना हो इशू उप्रासता. चलयेक सांबाळपाची जबाबदारी सरकाराची. सरकार साल्वार करूंक खंयच्याय थरार वचूंक बीजेपी तयार. अमित शाह सारकेल्यांक किडनॅपिंगा सारकेल्ल्यो गजाली मॅनेज करप सुद्दां खंय मोठें न्ही. आनी ह्यो सडनली ती चली मिसींग हो इशू मुखार हाडटात आनी लोकां भितर दवरतात. सो जशें नरेंद्र मोदीन सांगलां तें तो क्लाउड्स कितें हाडटा पळय ढग तशें ह्या ढग आतां तेणें गोंयांत हाडले आनी पणजे शारांत हे ढग दवरल्यात. तो दुबावाचे ढग. आनी अमित शाह जर इलेक्शन मॉनिटर करता ओन्ली गॉड कॅन सेव पणजे एंड ऑल दीस पीपल. जर को करता लोकांक परत परत सांगता अमित शाह हे मॉनिटर करता म्हणून इलेक्शन. आनी तांकां त्या लेवलाचेर किडनॅपिंग मर्डर आनी हे म्हणटा ते सारक्यो कांय न्ही. सो कितेंय जावपाची शक्यता आसा, कितेंय जावपाची पॉसिबिलिटी आसा. आनी बीजेपीचे राज्यांत कांयच इम्पॉसिबल ना. तरी जेन्ना चली ही मिसींग जाता जाल्यार चलयेचो जर किडनॅप जाता जाल्यार इमिजिएटली आतां ह्या इमिजिएटली पॉलिटिकल बेनिफीट कोणा जाता, पॉलिटिकल एडवांटेज कोणा जाता आनी पॉलिटिकल डिसएडवांटेज कोणा जाता. The girl is missing on what date? 29th or 30th of April, and suddenly it becomes headlines today or yesterday. Why should it be? And whose default? You're covering up your own default. Where is our chowkidar gone? Is he sleeping? Is he hiding or is running away? Or is he hiding behind the clouds? We don't know.
बीजेपीन कॅसिनोचो इश्यू करून दर फावट यू टर्न मारलो. हे फावट जाहीरनाम्यांतल्यान कॅसिनोज गायब. जाल्यार 2002 ते 2005 तुम्ही काजिनो कित्याक काडूना? तुम्ही लोकांक आश्वासन दिलें की आमी काजिनो काडटले म्हणून. तुम्ही काजिनो आनीक काडले, आनीक वाडयले, कारण काजिनो कडल्यान तुमकां लूटमार करपाक मेळटा, तो तुमचो ATM जालो. तुम्ही परत सत्तेर येयले 2012, ह्याच आश्वासनाचेर तुम्ही काजिनो काडटले म्हणून. काँग्रेसी नांव घेवन घेवन तुम्ही कितले म्हणून लुटपाक शकतले आनी कितले म्हणून लोकांक फटोवपाक शकतले? बीजेपी भरसल्या. बीजेपीचे चडशे आमदार मूळ काँग्रेस आनी मोगोवाले. की आयज जे सगळे जे भितर मंत्री आसात ते सगळे चडशे काँग्रेसचे आसात. निविता तेंडुलकरान इमिजिएटली क्लॅरिफाय करचें की ही भारतीय जनता पार्टी आसा ती भारतीय जनता पार्टी ऑफ काँग्रेस गाय, ती भारतीय जनता पार्टी ऑफ MGP गाय, ती भारतीय जनता पार्टी ऑफ गोवा फॉरवर्ड. जे कोण आमिशाक बळी पडून काय कित्याक लागून वचपाचे जाले ते गेले आनी हाजे उपरांत सुद्दां खूब जाणांक तेमी प्रयत्न केल्लो आनी थंय तांकां अपयश येयल्ले कारणान मागीर तेमी घराकच आपले जे कॉलिशन पार्टनर आसात तांकांच फोडपाचो प्रयत्न केलो. 3 जुनाक रेप केसीची सुनावणी आसा. त्या फाटभुंयेचेर हे चली गायब जाला म्हूण बीजेपी म्हणटा. सरकारान खंय खोलायेन चवकशी करची. सरकारान चवकशी करची, कारण हे 3 तारखेची केसीक लागून जावं कितें घडत म्हणून तिका नाच केली काय कितें, कोणी उबारून व्हेली आसतली काय कितें, ही सगळी चवकशी करची. हांव सरकारा कडेन मागता हेजेर बेगिनात बेगीन पूर्ण चवकशी करून हे पिडीतेक न्याय दिवचो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फहारी आनी चेतन गवस. 16 मायाक बीजेपीचो केंद्रीय हायवे मंत्री नितीन गडकरीची पणजे जाहीर सभा जाता. सभेची सुवात अजून थारूंक ना. गोंयान बीजेपी वयर सरली ती एकल्या सुभाष वेलिंगराक लागून म्हणटा ते खंय खरें न्ही. वेलिंगराचें योगदान आसाच, मात पक्षा फाटल्यान वावर आनी श्रम आसा ते कार्यकर्त्यांचो. काँग्रेसीन कसिनोक दिल्ली लायसन्सां खंय बीजेपी रिन्यू करची पडटा. गोंयान भारतीय जनता पार्टीक सत्तेर हाडपा खातीर म्हणून सुभाष वेलिंगकरच जबाबदार आसा अशा पद्दतीची वक्तव्यां कांय आसात. कोणाच्या एकाच्या हिकमतीचेर गोंयांतली भारतीय जनता पार्टी ही सत्तेर येवंक ना. ती आयल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या तळागाळ्यांतल्या कार्यकर्त्यांनी केल्ल्या त्यागाच्या आणि कश्टाच्या आधाराचेर. गैरसमज जांच्या मनान आसा तांच्यांनी आपापले हे गैरसमज पयस करचे. गोंयची BJP जी वाडपा खातीर आसा ती बाकीच्यांनी जशी सगळ्यांनीच मदत केली तशी ताणेंय मदत केल्ली आसा. हो ताचो रोल आशिल्लो. आमी ताणें कांयच करूंक ना अशेंय म्हणनात, पण केल्लें. पण केवळ ताणें एकट्यानच आमकां मदत केली अशें न्ही, सगळ्यांचोच रोल आशिल्लो. गोंयांत बीजेपी वयर सरूंक पावली ताचें क्रेडीट एकल्या सुभाष वेलिंगराक म्हणटा तें खरें न्ही. क्रेडीट कार्यकर्त्यांक वता. आल्लेकाराच्या तोंडान वेलिंगराचेर जाप. 16 तारखेक आमचे राष्ट्रीय नेते आनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी जी गोंयांत येवपाच्या जाहीर सभा घेवपाक परमिशन मागलां, कारण महालक्ष्मी कडेन मागले थंय कोणाकूच परमिशन दिवना, काँग्रेसीकूय दिवना आनी आमकां दिवना, कारण लोकांची येवपाची वचपाची वाहतूक बंद जाता. आमकां लोकांक त्रास न करता खंयच्याच वाहतुकीक अडथळे न येता ही जाहीर सभा करपाक जाय. चड करून झरी कडेन आसतली, अजून हें करून मागला परमिशन. हय. मांडवीत कसिनो हाडपी काँग्रेस आतां खंय सरकाराक तांची लायसनां रिन्यू करची पडटात. पयरूं म्हटलेलें हांव की कॅझिनोक परमिशन दिल्ली ही काँग्रेस पक्षाचें सरकार आसतना कॅझिनोक परमिशन दिल्लें आसा. भारतीय जनता पक्षान सरकार एक सुद्दां कॅझिनोक परमिशन दिवना. जे लायसन जशी रिन्युअल आसा तें करचेंच पडटा. तुगे लायसन रिन्युअल जाल्यार तुका गाडी खंय चलोवपाक मेळटा. आमी कोर्टाकूच सांगलेलें ते शिफ्ट करतले पणजी दवरी. आमी हेजेर सरकार विचार करता आनी वेळ पडल्यार हे कॅझिनो आमी बंदूय करता. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. जुवारी नगरान जमावान बार फोडले. कामगाराचेर दाणे, बियरी, सोडाच्या बाटल्यांनी हल्लो. पुलिसांनी 5 जाणांक धरल्यात, बाकीच्यांकूय उखलपाचे आसात. पार्किंगा वेल्यान वाद जाल्लो. 4-5 जाणांचे बाराचे स्टाफा बरोबर वाजले. प्रकरण पुलिसे कडेन पावन निस्तारिल्ले. इतले आसतना त्या 4-5 जाणांनी 20 जाणांक हाडून बाराच्या स्टाफाक बडयले. बारान धुडगूस घालो. पुलीस म्हणटा गुंडागिरी खपोवन घेवचे ना. जुवारी नगरात एका बारात जमावाचो धुडगूस. बारवालो विनोद कुमार गोपीनाथनान वेर्ना पुलिसेन कंप्लेंट केल्या. पुलिसांनी प्रकरण निस्तारिल्ले. वाद आनी फुडें नाका म्हूण शिटकावणी दिल्ली.
इतले असताना त्या 4-5 जाणांनी 25 जाणांच्या जमावा काढून खंय बार फोडले, धुडगूस घालो, स्टाफाक बडयले. आतां पयर ते राती 3 कितें स्टाफ आमची हॉटेल बंद करून वयताले, तो खंयसून पिवन टायर्ड जावन येयलो, कार देंवलो आनी हांकां मारपाक लागलो. हांकां मारपाक लागतना तेंचे 4 स्टाफ धांवन हांकां एकामेका तेजे मेवनो येयलो आनी एकामेका झगडी जाले. एकामेका मारले, थिंगा काबार पुलिसांना हाडलो, वेर्ना येयलो. वेर्ना येवन मागीर थिंगा वेर्ना पुलिसां स्टेशनार थिंगा तेंचे कॉम्प्रोमायज करून हें करून तांकां दोगांक सोडले. आयज परत मागीर दनपार 15-20-25 जाणां लोकां हाडले आनी आमच्या स्टाफाक भितर टीव्ही गिवी फ्रीज सगळे 5-6 लाखाचे लॉस करून गेला. कस्टमर सगळे धांवले, सगळ्यांक मार बसलो. आतां म्हाका खबर ना कितें जाता म्हूण. हांगा बिजनस करपाचें केन्ना करपाचें. 5-6 लाखाचे म्हाका लॉस जाला आतां. पुलिसांनी हे केशीत बिर्लाचे शंकर, प्रेम सिंग, सुनील शेट्टी, साईनाथ नायक आणि सूरज नायकाक 24 वरां भितर उखल्ले. बाकीच्यांक सोदतात. गुंडागिरी खपोवन घेवची ना म्हूण मुरगांवची DYSP सांगता. And they assaulted them with slaps, fist blows, wooden danda and beer bottles. They broke the furnitures also in the bar and then threatened them with dire consequences. By now we have arrested at Verna police station accused namely Shankar Prem Singh, Sainath Ashok Naik, Sunil Manjunath Shetty and Suraj Naik, all of Zuarinagar Birla. Further investigations are in progress and we'll be arresting the other accused also. The high-handedness and Gundaism will not be tolerated and we shall take strict action against all these Gunda elements. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. गिमाळ्या न्हंयो आनी बायो आडटा, सरकारी नळ सुकता तशें उदकाच्या एका थेंबाचें म्हत्व कळटा. महाराष्ट्रांतली पानी फाउंडेशन चळवळ आसूं, अंत्रुजांतली जलयात्रा ना जाल्यार पेडण्याची पाणीदार, पाणी अडवा, पाणी जिरवा चळवळ गोंय आनी गोंयकारां मदीं बरेपैकी जिरता. प्रुडंटाचे जलयात्रेन पळयात पेडण्या कोरगांव जीवनदायिनी संस्थेन हातांत घेतिल्ली तळी उसपवपाची मोहीम. उदकाचे म्हत्व आनी वालोर दिशी दिशी लोकांक कळटा तसो जलसंवर्धनाक जाणटे नेणट्यांचे आप वावुरपी एक गट हातात पिकास, खोरी, कायली घेवन दोंगुल्ल्यो चडूंक भायर सरूंक लागल्यात. पेडण्या सावन काणकोण, अंत्रूज ते सत्तरी मेरेन गोंयकारांची ही जलयात्रा. दोंगुल्ल्यांनी चर आनी फोंडारे मारून उदक जिरवप, तळी बायो उस्पून झरे मेकळे करपाची मोहीम, दर्यांत वतले उदक आडावन जमनीत जिरोवपाची चळवळ. फाटल्या 2 रिपोर्टांनी प्रुडंटान सावय वेऱ्या खेडेची दोंगुल्ल्यांनी जलयात्रा, पेडण्या मांद्रेचे पाणीदारांची बायो तळी नितळ करपाची जलयात्रा पळयली. आज कोरगांवचे जीवनदायिनीची कोरगांव जलयात्रा. ही दर तशी काडटात ते पूण थोडी कंप्लेंट ना. तशी कंप्लेंट केव्हा काडली काय आमकां सुद्दां खबर ना. जवळ आमकां आतां 75 वर्सां जाली पण आमकां सुद्दां खबर ना केव्हा, पूण थोडी थोडी काडटात, कंप्लेंट जावंक ना. तुमच्या जाणापर्यंत पाणी हय कितकें पाणी जवळ जवळ ह्या दिसांनी मी वांयगणाक पाणी आतां भिजोवपाक शेळी मशीन लावन व्हरय, इतकें पाणी आसला भितर. आठाना जाय ती मेन म्हयन्यांत आमी मशीन लावन खालची पाणी व्हरता, म्हणजे जवळ हयसून जवळ 500 मिटराच्या भायर आला आमगे. जीवनदायिनीचा नजीकच्या कालावधीतील कार्यक्रम असा असेल की ही अशा स्वरूपाची जी मोठी तळी असतात त्यांची स्वच्छता आणि उपासणी करावी, जे काय असेल त्याच्यात चिखल वगैरे. म्हणूनच आपण पुढचा कार्यक्रम आमचा आहे, याच्यासाठी आम्ही एक नवीन मशीन तयार करतो जे ऑटोमॅटिक असेल. हे आता आम्ही टेम्पररी आणलेलं आहे. आणि सुरुवातीला आमच्या संस्थेचे संस्थापक नारायण सोपटे यांनी केरी गावामध्ये जवळजवळ 67 विहिरी त्या ठिकाणी तिथं गाळ उपसलेला होता. पदाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम आज या ठिकाणी सुरू होत आहे आणि या उपक्रमामध्ये या सर्वांनी सामील व्हावं, गावकऱ्यांनीही आम्हाला सहकार्य करावं अशी मी या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो. चांगला सर्वात सुंदर असा उपक्रम आहे, कारण आज सगळीकडे पाण्याची भीषण टंचाई आहे. गाळ असेल, बाकी काही अडचणी असेल, स्वच्छता मोहीम राबवून हे सगळे जे नैसर्गिक स्तोत्र आहेत ते जर आपण पुनर्विकसित केले तर आपल्या सगळ्या समाजाच्या दृष्टीने
फारच हिताचं होईल, मोलाचं होईल. गोंयांत 100-125 इंच पावस, सगळे उदक दर्यांत, मोठी मोठी धरणां आनी न्हंयो गाळान पुरवतात, तांची उदकाची तांक देंवल्या. गांवच्यो न्हंयो बांयो आडटा तशी उदकाक मारामारी. महाराष्ट्रांतले पानी फावंडेशन आसूं, अंत्रुजांतली जलयात्रा, पेडण्याचे पाणीदार, नाजाल्यार जीवनदायिनी, उदकाचें म्हत्व आनी वालोर गोंयकारांकूय बरेपैकी कळटा. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर. देशद्रोहाचे ऑफेन्साचेर खंय काँग्रेसीची 2 तोणां. एके वटेन काँग्रेसीच्यो देशद्रोही विशीं 124 कलम काडून उडोवपाच्यो राष्ट्रीय जाहीरनाम्यान घोशणा, जाल्यार गोंयची काँग्रेस विजय सरदेसायाचेर देशद्रोहाचे ऑफेन्स रेजिस्टर करचे म्हूण मागतात. काँग्रेस 2 तोणांची म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. डॉमिसायलची अट परत घालून गोवा युनिव्हर्सिटीक वेकन्सीची नव्यान जायरात दिवंक लावन खंय विशय मिटोवचो. विजय सरदेसायाच्या देशद्रोहाविशीं कथीत ऑफेन्सावेल्यान प्रदेश काँग्रेसी मुखार अडचण. डॉमिसायल इश्यू वेल्यान तरणाट्यांक शस्त्रां उखलूंक लायतले म्हूण विजयान केल्ल्या वादग्रस्त वक्तव्यावेल्यान काँग्रेसीची विजया आड पणजे पुलिशेंत देशद्रोहाची कागाळ. गोवा फॉरवर्डवाल्यांनी काँग्रेसीक मुद्द्याक धरली. खरी म्हणजे काँग्रेस पार्टीन आमकां सपोर्ट करपाचो ह्या इश्यूचेर, आनी पर्टिक्युलरली जेन्ना पणज्या बी इलेक्शन चलता आनी पणज्याक ते जॉब मेळना म्हणटा भुरग्यांक, तेन्ना तर तांणी सपोर्ट करपाचो. तो सपोर्ट करपाचो सोडून ताणें आमचेर कंप्लेन केलो आनी हाजो अर्थ असो जाता की काँग्रेस पार्टीक गोंयच्या युथाचें, गोंयच्या बेकार भुरग्यांचें कांय पडणें गेलें ना. जी कंप्लेन आमचेर फायल केला आमच्या प्रेसिडेंटाचेर, तातूंत ताणें सेक्शन जें लायलां तें 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड, म्हणजे ते सेडिशनाचें 124A सेक्शन. तांचे हायकमांड म्हणटा की आमी सत्तेर आयल्यार काडटले, आमी एमेंडमेंट करतले. आनी गोंयचे हे जे कोण आसात ते म्हणटा की विजय सरदेसायाचे 124A लाय. तांगेली म्हाका अशें दिसता की लोकांक फटोवपाची चल्ला. दिल्लीक एक सांगतात आनी गोंयाक एक सांगतात. आदल्यो जायराती रद्द करून डॉमिसायलाचे अटी सयत वेकन्सीच्यो नव्यो जायराती दिल्यार खंय विशय सुट्टा. We have warned university also की somehow or the other तुम्ही हे स्क्रॅप करपाक जाय. प्रेझेंट जी पोझिशन तुमगे आसा, तुम्ही जी एडवर्टिजमेंट दिला 3, त्यो तिनी एडवर्टिजमेंट स्क्रॅप करपा जाय आनी रिस्टार्ट दिस प्रोसेस ऑफ फिलिंग दीज वॅकन्सीज. री-एडवर्टायज देम विथ अ कंडिशन ऑफ डोमिसायल अँड नॉलेज ऑफ कोंकणी, आनी ते करना जाल्यार आमी कशेंच आयकून घेवपाचें ना. 82 पोस्ट जे आसा हे गोंयकारांक मेळपाक जाय. खंय तरी भायलो एक महाराष्ट्रान मागीर खंयचो तरी UPचो हांगा येवन आमचो स्टँड घेतलो, आमच्या तकलेर बसतलो. आमकां हे चलपाचें ना. गोंयकारांक कसिनोचो फायदो ना जाल्यार बंद वडोवपाची गोवा फॉरवर्डाची तयारी. सो फाल्यां कॅसिनो जेन्ना आमी बंद कर म्हणटले तेन्ना आमकां सगळें चिंतून करचो पडटलो की जे कोण स्टाफ आसा तांकां कशें करतले. अकस्मात बंद केलो आनी तांकां काण रस्त्यार उडयले अशें जावंक शकना. आनी गोंयकार चड ना, गोंयकार चड ना जाल्यार मागीर करया मरे तशें. गोंयकारांक तो फायदो ना, गोंयकारांक जंय फायदो ना थंय आमी ना. अरे डेफिनेटली गोंयकारांक फायदो नाल्यार कॅसिनो बंद करपाचें. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. भारतीय आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफीचे भांगरा महोत्सवी वर्स. इफीक अंदू 50 वर्सां जाता. गोंयांत 15 वर्सां फ्रांसाचो फामाद 72वो आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कान्स मंगळार सावन सुरू जालो. कान्स फेस्टिवलाक गोंयच्या भांगरा महोत्सवी इफीचो खासा पोस्टर लॉन्च जालो. भारताची माहिती प्रसारण मंत्रालयाची टीम कान्साच्या भांगरा महोत्सवी इफीचो कान्सान प्रचार करता. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.